सो आमगेल ओटू आता आमगेल नेक्स्ट कंटेस्टेंट आसा ती तुमगेल नाव मिगे नाव दिव्यलक्ष्मी शणे म्हणून. नमस्ते तुमगेल खंय दोकून येवच तुमी उडपादून येवच्या उडपी दोकून ओके सो तुमगेल बॅकग्राऊंड कसलें म्हणल्यार कसं प्रोफेशन कसलें करता की होम कुक घे हांव बाय प्रोफेशन डायटिशियन. हांव बेंगलोरा वर्क करता सर. टायम बींग इट्स अ वर्क फ्रॉम होम. ओके हांव कॅन्सर अँड डायबिटीज बेस्ड डायट प्लॅन पूर्णस. ओके सो न्यूट्रिशनिस्ट म्हणटा ती सिमिलर सो कॅन्सर आनी डायबिटीज वेट लॉस पुरा सॉर्ट ऑफ डायट प्लॅन्स हांव दिता. आनी म्हगेले ओन कन्सल्टन्सी बी आसा म्हळ्यार हांव घरांतूच एक म्हगेलें क्लिनीक ओपन केलेलो. ओके सो उडपान तूं एक क्लिनीक घालू बेंगलोराक काम करता आसा ती आनी डायटिशियन डायट प्लॅन्स आनी दिता आसा. वय ओके सो तुमकां ह्या कुकिंग कॉम्पिटिशन असले कुकिंग कॉम्पिटिशना वचका म्हणून कशी इंट्रस्ट आहे कसं मन आयलें म्हळ्यार हांव हेच फिल्डास दुखून आनी हेल्थ कॉन्शियस आतां चड आसका पडटा आतांच्या जनरेशना प्रकारे. म्हळ्यार मस्त क्रोनीक डिसऑर्डर्स चडता आस. डायबिटीज आसचे पुरो, ओबेसिटी आसचे पुरो, कार्डियोवॅस्क्युलर डिसऑर्डर आसचे पुरो. सो हाका पुरा एक म्हळ्यार आमी इन्वेस्ट करता. दॅट इज आमगेल हेल्थाक आमी फूड समज हांव इन्वेस्ट कर. हेल्थ इज वेल्थ म्हणटात. हेल्थ इज वेल्थ ते आमगेले एक तर बँक इन्वेस्टमेंट टायप. करेक्ट. सो ताजे खातीर हांव समथींग इनोवेटीव न्यूट्रिशियस रेसिपी हाड कमोवचे खातीर हांव हांगे ट्राय दिता आसलें. दीस इज माय फर्स्ट ऑडिशन. सो पळया हांव म्हगेल बेस्ट दिता म्हगेल नॉलेजा प्रकारे कशें म्हणून पळया. येस सो तुमगेल डायट प्लॅन्सान तूं कशी पुरा म्हळ्यार कसं पुरो डायट प्लॅन्स टायप आसता सो तांते तुमगेल कशी फूड एक मेन पार्ट ना. सो कुकिंगान तू तुमी स्वल्प मॉडिफाय करता ते आनी खंयची हेल्दी वे आसा त्या पुरा तुमी प्रेजेंट करतात. करेक्ट. ओके सो आतां ह्या कॉम्पिटिशनान तूं ऑलरेडी ऑडिशन स्टार्ट जाला पुरा कंटेस्टंट हांगा आसा ती मस्त जन आयल्यान ती नेक्स्ट तुमगेल टर्न येता. सो कशी फील जाता तुमकां एक्सायटेड फील जाता सर. आनी म्हळ्यार म्हगेल एक कसं विद्य आसा हांव त्या सगळ्यांक म्हळ्यार खोळची खातीर पळया कशें जाता म्हणून घेवन. सो आय ट्राय माय बेस्ट. नर्वस तसं की स्वल्प लिटल बीट. ओके सो फर्स्ट टाइम की कुकिंग कॉम्पिटिशनान तूं पार्ट घेतला म्हळ्यार एक्चुली हांव आय वॉज अ लेक्चरर बिफोर. आय वॉज टीच कोर्स नाशिल्लें न्यूट्रिशन. सो तांतू चेडवांक म्हळ्यार तांकां कॉम्पिटिशन आसता आशिल्लें आनी रेग्युलर लॅब्स कुकिंग आशिल्लें. सो दॅट टायम आय वॉज अ जज. हांव जावन आसा आतां हांगा कंटेस्टंट जावन आसा. वय सो ओके पळया कशें जाता म्हणून. सो फर्स्ट टाइम तुम्ही कंटेस्टंट जावन पार्ट करता. करेक्ट. हाजे फुडें तुमी जज जावन आशिल्ले. करेक्ट. ओके ओके सो ऑल द बेस्ट. थँक्यू. नमस्कार. म्हगेलें नांव दिव्यलक्ष्मी शणे म्हणून. हांव उडपादून आयल्या. बाय प्रोफेशन आय एम अ डायटिशियन. सो हांव हांगा आयल्या म्हळ्यार ऑडिशन आयल्या रिजन कसं म्हळ्यार सगळ्यात आतां हेल्थ कॉन्शियस आसाची. सो तांकां एक न्यूट्रिटीव रेसिपी दिवका म्हणचे खातीर हांवें ऑडिशन आयल्या. ऑडिशन म्हाका फर्स्ट टायम बट आय विल गिव माय बेस्ट हांगा. थँक्यू. कसन कोण हाडला तुम्ही हांव पौष्टिक लड्डू हाडला हांगा. पौष्टिक लड्डू हां कसन घाला तांतू हातू ते आशिल्ले इंग्रेडियंट्स पुरा घालला. ओट्स आसचे पुरो, वॉलनट्स, पंपकीन सीड्स, वरायटीज ऑफ सीड्स, मखाना, डेट्स आनी आलमंड्स, बादाम, कोकोनट पुरो घालला. आणि स्वीट स्वीटनराक हांव डेट्स आनी जॅगरी गॉड यूज करला. गॉड हां साखर साखर यूज करनी. कितलं खाव येतं एकल्यानं दिसा एक खाव येतं बट डायबिटीक आशिल्ल्यान ಸ್ವಲ್ಪ पळोवन घेवका. ठीक. हां जोडटा एक तसं तो ज्यूस वा त्या बादाम ड्रिंक. वय म्हळ्यार बादाम ड्रिंक ऑर जस्ट मिल्क म्हळ्यार दूध घेतल्यार एब्जॉर्प्शन चांगलं असतं. कॅल्शियम एब्जॉर्प्शन म्हळ्यार हे लड्डू आयर्न मिनरल्स पुरा सोर्सेस रिच असते. सो लड्डू खातना बादाम मिल्क पिवू का की इट्स नॉट म्हळ्यार कंपल्सरी ना बट गिव येता तशी. म्हळ्यार चेडवांक हे लायक हे लड्डू आनी प्रायजननांक आसचे पुरो, बाळंतिऱ्याक आसचे पुरो, प्रेग्नेन्सी आसचे पुरो हे एक डोस ऑफ लड्डू तांकां पुरा तर्साचे न्यूट्रियंट्स दिता.
पूरा आयटम तुम्ही घाला वय 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 म्हळ्यार एक अर्द हाफ ऑफ कप घालून कल्ला हांव ओके टेस्ट लायक जाला थँक्यू आनी लायक मेळ नाही यायला या पुरा ಒಟ್ಟು घालून मिक्स करची पिट्टी करची विंगड पिट्टी करून कसे करू असं फर्स्ट नट्स आयटम पुरा एक वडा रोस्ट करून घेवचे ड्राय रोस्ट मागीर सीड्स आयटम पुरा ड्राय रोस्ट करचे ಒಟ್ಟು मिक्स करून की विंगड सेपरेट सेपरेटली एक 4 वडा 4 आयटम्स डिफरंट म्हळ्यार विंगड टाइप रोस्ट करून घेवन मागीर करचे पौष्टिक म्हळ्यार सो आयर्न कंटेंट आशिल्ले निमित्त पौष्टिक म्हणजे की पुरा टाइप आसा म्हळ्यार आयर्न आसचे कॅल्शियम मॅग्नेशियम फॉस्फरस आनी मेनली फायबर रिच इवन वेट लॉसाक मस्त हेल्प जाता तुम्ही डायटिशियन म्हळ्यार वय आता जेवण थोडे स्वीट खावच्याक म्हाका शिताची चेडवांक नाका ते नाका व्हड्डांक डायबिटीस आनी जिम डायट म्हणून सांगून घेनाची रायट तुम्ही ह्या मात रित्या कोण विंगड खंयचे आयटम करून हाणी येता तुमी म्हळ्यार म्हाका हा एक डोस न्यूट्रिशियस म्हणून दिसला आनी सलाड्स म्हळ्यार मस्त फॅन्सी जाता ताजे खातीर हांव ते करूं वचनी अँड इजी अँड म्हळ्यार म्हाका इजी जाला कॅरी करूंक उठपा दुखून आयल्याक म्हाका इजी जाला कितले वेळ लागता एक करूंक एक हाफ एन आवर भितर वगी जाता हाफ एन आवर इजिली करयत वय वगोगी बाजून इजिली करयत मात्र उंडो करच्या मात टाइम वता थोडे चड एफर्ट चड शक्ती जावपाक तुमी बंद करताय म्हळ्यार साखरे अंटसाण ना गोड्डाचे दुखून थोडे चड टाइम वता वय ओके दिव्या बाय लायक टेस्ट थँक्यू कॅलरी काउंट कितलो आसा तू अंतू अराउंड 160 to 180 कॅलोरी म्हण येता 160 या ते इंग्रिडियंट्स पळयतना मखानास वय मेलन सीड्स आसा या ಒಡ್ಡಂಗೆಲ್ಲ ಆಟಕ್ಕೆ ದುರ್ಬಳನೆ ಖರ್ಚಿತ ಅಸಲ್ಲ ಡಿಶ್ म्हळ्यार उण इंग्रेडियंट्स घालणे कर येता पुरा तरह मीठ करत तंतुलान कसं पराय अवॉइड करे आयटम आणतो असं न्यूट्रिशियस आता बेनिफिट्स तुम्ही सांगितल्या प्रकार मस्त सांग आता एक नॉर्मल जाऊन बेसिक न्यूट्रिशन डेफिशियन्सी असच्या वन ऑफ द इम्पॉर्टंट कसं म्हळ्यार समज 3 मेजर मीन मेळना केलो त्यांना वय करेक्ट आता एक सबस्टिट्यूट जावन दिवस दिसता पळयतात बट असं पर इंग्रिडियंट्स घालताना ऑफकोर्स कॉम्पिटिशन वेज तुम्ही स्पॉट ऑन आसाची लायक असं कॉन्सेप्ट बट तुमगेला सांगिल्ल्या प्रकार तुम्ही एक न्यूट्रिशन प्रमोट करू आयले की त्यावेळी एक हे असं न्यूट्रिशन प्रमोट करता जाल्यार इट शूड बी फॉर एव्हरी वन पूरा वॉक्स ऑफ लायफ आसुका न्ही ना फिंगर कसले रेसिपी असती म्हळ्यार हांतू वेरिएशन करचें जाल्यार पीनट्स घालयत पंपकीन सीड्स घालयत सनफ्लावर सीड्स घालयत आनी गॉड आनी सोय हांतूची बेसीक कोण करयत पूरा आयटम्स घाल का म्हणून ना केंचे 3 इंग्रेडियंट यूज कोण जाल्यार करयत एक बगे नट एक बगे सीड वेरिएशन मस्तच वय 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 एक आयटम ऍड म्हळ्यार कसं कसं आता तुमगे उंड्याचे कॉस्ट पडोवचें समजता ॲज अ शेफ हांव 21 रुपये जाल्यार म्हाका कांय ना जाल्यार 65 रुपये एक उंड्या दवरता जाता कोण घेताच म्हण गोतला वय बट बाय लायक दला टेस्ट वायज लायक त्या कॉस्टिंग मस्त आयडिया निमित्त टेस्ट दिता लायक सो वे ऑल द बेस्ट तुमकां बाय लायक अस टेस्ट अपासय म्हणटा यू एज अ डायटिशियन यू शूड वर्क ऑन अ लॉट ऑफ डिशेस विच आर इजिली अवेलेबल आनी कॉमनली म्हळ्यार पूरा जाणांक एक्सेसिबिलिटी आसूं डेफिनेटली त्या एक गोल आसला रे तुमकां कस्टमर म्हळ्यार तुमगेला क्लायंट्स मस्त बेलकाच डायटिशियन आता न्ही खाली रिच म्हूण पूरा जाणां कोणा तगत तांगेल खातीर करकत आसना सो ऑल द बेस्ट थँक्यू I look at a lot of diet food in future तुम्ही मुखार जमका लारी शरी डायट फूड सोड विंगड तसं नाही कुकिंग आणि इंटरेस्ट असं की विंगड म्हळ्यार मयेनोटू घरांत करता पुलाव डायट आमी नाम पुरा नमने कामयताच होय होय त्या खावन एक उंड खाल्ला होता आता कितलं धांवक येता हें म्हळ्यार कॅलोरी बर्न करता बर्न करून 60 कॅलोरी सो 60 कॅलोरी आय वॉट यू से नी वय एक 15 to 30 मिनिट्स पुणे तुम्ही 60 कॅलरी ऑलरेडी
व्यवस्थित गेलो असं बेसल आवाज अडना. ओके थँक्यू. so much. Thank you. आमगेला नेक्स्ट कंटेस्टंट आसा ती मागीर तुमगेलें नांव आशा पै आशा पै म्हणून खंय देखून मंगळूर हां मंगळुराचे आसा वय वय तशी तुमकां हे इंट्रस्ट कशें येयलें म्हळ्यार असले कुकिंग कॉम्पिटिशनान पार्ट घेवं का म्हूण एक उमेद येयल्या कशी कसं मनात दिसता म्हळ्यार कुकिंग करचें म्हळ्यार भारी इंट्रस्ट नवो नवो डिश करचें म्हळ्यार आपल्याक नाही ऑनलायन पळोवन नवो नवो ऑनलायन आनी पळोवन न्हू घरान तो तुमी ट्राय करता करता वय टेस्ट पुंडारी खावचें म्हळ्यार म्हाका भारी इंट्रस्ट. हां तशी जावन आमगे युथ ऑफ GSB त्यांनी एक फर्स्ट टाइम असले कुकिंग कॉम्पिटिशन दवरला मेल पेटयल्या वय हांव ते पळोवन सिलेक्ट सारकें वय सो हाजी तुमगेले असं नमने कुकिंग कॉम्पिटिशन येदोळ कर न्ही हांगा हां सो फर्स्ट टाइम एक जाताच युथ ऑफ GSB तुला ना वय तशें तुमगेलो अभिप्राय सांगा मागीर हाजे विशयारी म्हाका म्हळ्यार कुकिंग करचें म्हळ्यार भारी इंट्रस्ट तुमगेले मेल पळोवन म्हाका भारी खुशी जाली. तशें हांव तुमकां सिलेक्ट जावचें जावंक वय येस सो नेक्स्ट तुमगेले टर्न येता मागीर कशें जातास तुमकां कशी फील जाता सांग इतले जन बैसल्यान ती कशी फील जातास भंय जातास की खुशी जातास की कशी जाता वय जायना भारी खुशी जाता भारी इंट्रस्ट फुल कॉन्फिडंट आसा कॉन्फिडन्स आसा हां काय अशी फुल एक्सायटेड आसा वय जायत आसा अशी खुशेर आसा ती नेक्स्ट वय येस थँक्यू थँक्यू. तुमगेलें नाम कसं नाव आशा पै ಕೈಯಿಂದ ಕೊಂತ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಗಳೂರು ಓಕೆ ಅದು तुम्ही कसं कोरनाला आज आलू तेंडोरा गुजराती टाइप गुजराती टाइप आलू तेंडोरा तेंडलेनी तेंडले ओके आलू टेंडोरा ओके ओके सो तेंडले बटाटो आणि कसं पुरा सांगतो नाही सुरे तयार जावर का जीर घालचे मागीर लसूण आनी तर मिरसांग स्मॅच करून घालचे मागीर मिरसांगी पिठी गरम मसाला हळद घालची मागीर बटाट भाजून घ्यायचे तेलार समरची सम बतरी तांडली घालचे मागीर तांडले बतरी ते उंडा घालून आणतात तेलार तूप पळय फ्राय करून घ्यायचे मागीर कतका शिजून येतरी कोथंबरी पालो घालचे इथे जेवढे लिंबियाचे तुम्ही ताल यूज करतना खंयची ताल नाल्ले तेल यूज करचे बट गुजराती डिश म्हणटना ताल यूज करनाचे नाही तर ते यूज करता आशिल्ले ते तशें आतां आमगे कोरयाला म्हण तुमगे GSB मेनू म्हणटना आमचे घरान चडावत यूज करचे नाल्ले तेल ते गुजरातांत खंयचे तेल यूज रिफायंड गोल्ड विनरनेस पळय ओके तुम्ही खंय शिकिल्ली ती आमी मंगळूरचीच म्हळ्यार म्हगे चेल गुजरातांत आशिल्लो तशें ताण म्हणचे गुजराता डिश करता आलू परोटा आलू तेंडोरा आलू कॅबेज तशें हें काय हाका चपाती घालून पळय चपाती पुरीचे चपाती ओटू लायक वय चपाती उठलायचे ओके थोडे म्हाका मिर्ची लागता सर वय गुजरातान चड मीठ यूज करता तुवें तशें काय ना हां ते कितले तुमी तेंडले न्ही बटाट कितले घालता तुमी आनी तूं बटाट 100 ग्राम तांडले 100 एक इक्वल क्वांटिटी घाल सासाम घालोस की ना ना सासाम तेल जीर घालचे तेल उड्डा घालून आणते तेला न्हू पळय फ्राय करून घ्यायचे आणि कसं पण मसाला पिठ्ठस काय ना हळदी पिठी इदेची मिरसांगी पीठ आणि ते गरम मसाला पळय तितलेच लेमन जेवढे द्यायची ज्यूस तितले आणि कोथंबरी पण आणि कसं पण रंदप येत मागीर म्हाका पुरा येता साऊथ इंडियन पुरा आमगेर या इथं आजी एक कॉम्पिटिशन यामुळे स्पेशल कॉम्पिटिशन केन्ना गांवचे करता न्हू म्हणून कॉम्पिटिशन म्हण हांव ते गुजराती टायप करया म्हणून चेडो तो घरकड आलू परोटा आलू कॅबेज बरो करता तशी हें गांवचे तांडले लागता मेळचे उणी ना तशें गांवचे तांडले हांव केलें ಸರ್ ಸಂಗಿಲ್ ವರಿಯಸ್ ಅದೇ ಮೀಟ್ ಚಡ್ದಲ್ಲ होय ಇದು 2 ಅರಳು ಚಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಪೂರ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಣ್ಣ एक
ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಂಪರೇಚರಾचे आलोचन करता अशी उपकरणं येदे उंचाण्याची असणारी आणि लायक उडवणं असल्यावर लाईट ಕೆಲವಳ ಹೂನ್ असताना त्या मिठशे कळणं नेविल निमतान ಸ್ವಲ್ಪ मीठ ಸ್ವಲ್ಪ चढ लागतस आणि अण्णा लायक ट्राय एक कॉम्पिटिशनाच्या लेवल ಅಂತ मगत ना तन एत्तकी नाकी म्हणून सांगून तांच्या काही तुम्ही नेक्स्ट एपिसोड असं ಸ್ವಲ್ಪ चढ एफर्ट दाखवत होता ऑडिशन म्हणलं एक 25 म्हणल्यार एक 50 जणांमध्ये तुम्ही एक प्रेझेंट करता तांगेर कॉम्पिटिशन असतो पळया कशात म्हणून पळया ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट थँक्यू राती टेंडोला देशाचे ते तुम्हाला सांगितलं ते पर आलू पराठा चपाती उठूपाचें लागता ते चपाती अशी जाल्यार समज पळय नाशिल्ल्यार बॅलन्स आनी ते मिठसाणी ते केलो पटी चपाती ओट्टू काडटाना ते चड मीठ आसल्यार कळनात केलो पुरो आयटम तशें आसता रंदे थोडे मिठशे जावं तिखशे जावंक आसता खंयच्या ओट्टू काडटा कॉम्बिनेशन व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि कॉम्पिटिशनात पार्टिसिपंटात त्यांनी ಸ್ವಲ್ಪ आलोचन करता खंयचे असेल उपकारी पण जो गश हाडटाना तांची ओट्टू एक अकंपनीमेंट म्हणून सांगून एक त्यांनी प्लॅन करता शिवाय नव्हे त्याला त्यांना बॅलन्स असतं आता ಸ್ವಲ್ಪ आमकां मिठशे लागला जाल्यार येतो तेन्ना येयलो मस्त स्वीट आयटम आशिल्लो त्या स्वीटा नंतर एक मिठशे जाल्यार एक करेक्ट आमकां बॅलन्स जाल्लें आयच्या सिक्वेन्सांत ते करेक्ट सोबत मग तवच डाएट उंडो one of the outstanding dishes आयच्या आता दोन तनाचे व्हेरी युनिक and very different बट एकाची तांतू भितर वेरिएशन्स मस्त करत correct बट पार्टिसिपंटान आज हाडलेला आय that थिंक was unique आता येतल ते वन ऑफ द बेस्ट से दिसता yeah लेट्स सी व्हॉट कसं नाही कसं नसपून पळया आता वी आर डन विथ द 6 participants आणि के सुमार पार्टिसिपंट आसाची सुमार डिश ट्राय करू असं तीन मोस्टली तर तुप्पान जाव तेलान बिंगट तेलान भाजलेलं जाल्यार फ्लेवर चेंज जावन असतं म्हळ्यार जेवच्या पुरो तेन्ना त्याला ताजे फ्लेवर असना बट आपल्याला त्याला बीट करतल का जे दाल ना प्राऊड बट इन गुजराती अटेम्प्ट करतना दुसरा प्रॉब्लेम इवन गुजराती फूड एस्पेशली तेंडले म्हणले कुडले हांगाचे लोकल डिश बटाट म्हणले कुडले हांगा यूज विंगड काय ना आमगेला तेंडल्यार बटाटो उपकरी वरीची बट गरम मसाला मसालो घाल्ला गरम मसाला सो ऑयलाच फॅक्टर काय मगेल प्रकार ना म्हाका नारळ जाल्यार तुजी परमळ चड ह्या चड टेस्ट जाल्यार आवडटा वेल ट्राय बट ಸ್ವಲ್ಪ मीठ चड जालें एक ताजोड कसं नाही दवरलें जाल्यार एक लायक येता तशें दिसता टेस्टाक कॉम्बिनेशन पळय नेक्स्ट आनी कोण आसा म्हणून आमी आमगेले मार्क्स एंटर केल्या सो आतां आमगे फोटो कंटेस्टंट नंबर 6 आसा ती आनी टेस्टिंग कोर 9 आहे ती पळय आमगेले एक्सपिरियन्स कशें आशिल्लें म्हूण कशें जालें मागीर ओवरऑल एक्सपिरियन्स सांग दाखयलें काय तर लायकच म्हणून लायकच म्हणून सो कशें जालें तूं वतानी वतानी काय अंतर क्वेश्चन येत म्हाका खुशी जाला क्वेश्चन आन्सर पुढे लायक बरं दिला लायक घालवा थँक्यू ओके सो कशें दिसता सिलेक्शन जाता की तुमगेला ते सांगून जायना सांगितलं जड्ड्या वयर जावं तुम्ही कशें केला आम्ही हांव लायक केलें लायक केला म्हणून ते डोरा गेला रे म्हणून कशी केलें गुजराती टायप गुजरात आशिल्लो आनी गेले ना स्टार्ट गुजरात आशिल्लो तशें हांव गुजराती रेसिपी आलू परोटा आलू कॅबेज परत केलें सो ऑल द बेस्ट माय जाय देवळ थँक्यू तुमगे नाव विमला कामत विमला कामत तुम्ही येऊच काही दुकान मंगळूरा वेलेन्शिया ओके सो तशी तुमकां हे फर्स्ट टायम एक गोचे कुकिंग कॉम्पिटिशन हांव तूं पार्टिसिपेट कोर का म्हूण कशी मना दिसला वय म्हळ्यार हांव फर्स्ट म्हूण न्हय हांव GSB महिला वृंदाचे माझे अध्यक्ष जावन आसा आमी ते इयरली प्रति फाटी कॉम्पिटिशन कुकिंग कॉम्पिटिशन करताचे तातूंत केलो पार्टिसिपेट कोण विनानी जाल्यार म्हाका सो फर्स्ट टायम न्ही तुमगे कडेन पार्टिसिपेट केला मस्त कडेन प्राइज मेळ्ळेलो वय ओके तशी ह्या फाटी मात्र म्हाका तितली मना वचन रेजिस्ट्रेशन आनी करचें ईमेल ID त्या प्रमाण आमकां तितल्यान मेळचें के जे जाल्या जशे कडेन मिगेल पुत्तान अमेरिका तो पुनूचे
ताण रजिस्टर केला सो तांणी तेगेदुकूनच पळयलें ना पळयलें, यूथ ऑफ GSB तांणी हें कॉम्पिटिशन करपाक बोल्ड वय तो म्हळ्यार फॉलो करता आसता यूथ ऑफ GSB तशें तो म्हळ्यालो आमा तूं इतलें लायक करता एक हें कर हें म्हळालो आनी ताणें कोण सोडल्यार मागीर कॉल येयल्या म्हणून गेली ताणें तशें म्हाका मागीर एक दीस पद्मिनील कॉल येयले मागीर एज युजल आमी ग्रुपा भितर जावन रजिस्टर जाली सो फर्स्ट टाइम नाही म्हणली तुम्ही मस्त एक्सपिरियन्स असं कसं पुरं नमना रांदप करता मागीर तुम्ही घरान तुमगे कसं स्पेशालिटी असं ट्रेडिशनल पूरा नमने करता आमची घरान पुरं रांदप वाय GSBच्या प्रत्येक म्हळ्यार हांव बटाटाचें चित्र म्हाका मस्त तसलें गोत आसा हां एक आनी दोनीच कसं म्हळ्यार आतां पुरो चड नवं जनरेशन तांणी येयल्यार तुगेले पनीराच कोरया आमा त्या कोरया ताजे नॉर्थ इंडियन कोरया तशें म्हणटाना आमी कसं करतात म्हळ्यार आमी युट्यूब सोदूच्या युट्यूबा भितर कशें मोबायल आसा ते आतां सोदूच्या सोदून ताजे प्रकार करच्या ते चड म्हाका लायक सुमार सकट युट्यूबार पळोवन चेडवा खातीर शिकून कोण दिता सर वाय ओके सो कशी फील जातास मागीर हांगा बजत फर्स्ट टाइम तुम्ही असल यूथ ऑफ GSB तांगे कॉम्पिटिशना पार्ट घेतला की म्हणून वाय सो कशी फील जाता आसात नेक्स्ट तुमगेल टर्न येवच्या पुरो जजेस कसं म्हणटले ती कशी एक्सायटेड जाता आसा जाता सगळ्यांनी जाता आसा म्हळ्यार पूर्ण हाडला जाल्यार मागीर तांगेले टेस्ट ते कशें प्रेजेंटेशन त्या परची केची आतां कशें जाता म्हळ्यार एक मनात दिसता वयला वय एक नमने पयशे कसं जातला वाय तशी फील जाता वाय ओके सो ऑल द बेस्ट मागीर तुमकां थँक्यू धन्यवाद मागीर तुमगेलें नांव कसं खंय दुखून येयलेची म्हगे नांव आमी मलापा माता आमी मंगळवाराचीच व्हॅलेन्शियांत कोण येयली येयचे दुखून आज लायफ फॉर्म बळयता कसं तुमी प्रिपेर करून हाडला मशरूम चेट्टिनाड आनी विथ दशी रोटी प्लेन रोटी मशरूम चेट्टिनाड म्हळ्यार केरळाचे तमिळनाडू मेळना हां सो कसं स्पेशल तांतू मशरूम चेट्टिनाड म्हळ्यार कसं आसता स्पेशल पुरान म्हणे मसाल पडता हां विथ मशरूम आनी एकदम टेस्टी पळय चेट्टिनाड म्हणून कसं सांगता ताका त्या गांवां भितर कांय कोणें हें केलेलें शॉप वय. तांतू घाल्लेले आयटमा निमित्त की वय म्हळ्यार गरम मसाले पुरो आयटम पडटा हां ओके आनी कसं पुरा घाला तूं मशरूम दिसता वय आनी ऑनियन ऑनियन वय मागीर कॅप्सिक ना 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 ओन्ली तितलेची पच्यो कसं कितें दिसता सर कोथंबरी पालो कोथंबरी पल्लो सो ऑनियन आनी मशरूम आनी कोथंबरी पल्लो आनी गरम मसाला गरम मसाला पुरो वय ह्या डिश तुम्ही खंय शिकिलीची म्हण हांव म्हळ्यार गेले तुवें म्हाका सांगलें हें केल्यार तुका लायक जाता म्हणून सांगून तुम्ही फर्स्ट टाइम करची की ह्या ना हांव सुबेक 2 पाटी हें केलां 2 पाटी कोण न्हू मागीर वय बाकीचे हांव मशरूम आमी आतां म्हणून न्हू चड पळय तांकां बरो मशरूम पनीर ते उपरा लागतात तसले कसं जेव करचें टेस्ट पळयत पळय मशरूम चेट्टिनाड म्हणलें चेट्टिनाड म्हणली पळय ताचे कलर येदे डार्क आसता म्हळ्यार मीर चड यूज जाता जाल्यार या वेजिटेरियन ಅಂತೂ वाडना मीरा पेटी सम सुलभूण कर येतात चेट्टिनाड म्हणजे पळय चिकन चेट्टिनाड जो नॉन वेज आजच्या रिलेट जावन आसता ती मात तमिळनाडाच्या बारी एक फेमस डिश वय कलर वायज पळोवंक समजा येदेची लायट आसा हेल्प डार्क आसता जाल्यार आमचे भितर हांव पेपर क्रश करून घाला म्हळ्यार यूज आमचे भितर मसाला भितर यूज करनी सोयी मागीर तुगेले कोथंबरी जिरें बडेशेपी ते पुरा ड्राय रोस्ट करून ताज्यो तूं पीसेस म्हळ्यार कुस्को कसो आनी तुगेले काजू बी चिंबयलेलें आल्लें लसूण हें घालून हें केलें मसाल केलें पेस्ट केलें मागीर तुगेलें पियाव भाजून दवरून ताका करबेव घालो पियावचे करेक्ट जाताना करबेव घालून मागीर तुगेले मसाल घालून समज फ्राय केले ताज नंतर टोमॅटो घालो टोमॅटो घालून फ्राय करून समज दाल सोडता म्हणटा तातूंतले मिरसांगे पेटी हळदी पेटी
मागीर समज हें जल्स जाता ताका मशरूम घालून पेपर क्रश करून घाल्या. म्हाका दिसता तुमी ಸ್ವಲ್ಪ चड आनी भाजी येतशिला ಸ್ವಲ್ಪ सोय सोय म्हणजे की पिट्टी आनी पुरे घालला ಸ್ವಲ್ಪ आनी फार मारता मसालाच्या तुम्ही कसं रोस्ट केले आता नॉर्मली एक मसाला भाजीच कसं करते म्हणाले ताचे आशिल्ले एसेन्शियल ऑयल्स भायर थोडे ताचे नंतर आम्ही वेट मसाला की उड्डां घालून आमी सिजयताना हे मसाला आनी हरवटाण आसता आनी तूं आनी येदे हरवटाण आसता. सो त्या हरवटाण कशी गेल्ल्या म्हणून सांगून ताका एक टेक्नीक कसं म्हळ्यार ते त्याल सोडता वयर त्यालन रक्त सुरू जाता ताका तदान ते मसालो शिजला म्हणून सांगून नाही तातूंत भितर तशें आशिल्लें त्याला सायडा तुका सोडताना हांव तितलें भाजलां बट हरवटाण आसता वय आनी एक 5 मिनटां विशय आनी ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಚ್ಚಾರ ಬಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಲೈಕ್ ಮಸಾಲ ಅಂತೂ ಮಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮಿ ಲವಂಗ ಸ್ಪಳ ಲವಂಗ ಗಲ್ಲ ದಿಸ್ತಾ ಲವಂಗ ಇದೆ ಚಡ್ತೆ ಗಲ್ಲಸೆ ದಿಸ್ತಾ ತಜ್ಜೆ फ्लेवर ಎತ್ತಸ್ तुमी कसो पुरे पिट्टी घाला म्हणून पडी सांगता पिट्टी म्हळ्यार सुरवेक हें कसं सोय ಒಟ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ जिरें लवंग चक्के आणि बडेशेप इथे घालून ड्राय रोस्ट केले म्हळ्यार 1 स्पून ऑयल घालून ड्राय रोस्ट करून मिक्सरान तुपे तरी प्लस ॲड करून मैरेल काजू बी कसकसो आल्लें लसूण सो रेडीमेड कसं नाही घालनी पिट्टी ना परत घालून समाजी हें केलें मिक्स केलें मसाल केलें मसाल करून मागीर ते मसालो ऑनियन आंबे तरी ऑनियन भाजून पियाव भाजून जाता करबेव घालून मागीर मासून घालून समज रोस्ट करून मागीर टोमॅटो घालून ताणें सांगील म्हणटा टोमॅटो घालून टोमॅटो समज रोस्ट जातरी ताकी हळदी पिट्टी मिरसांगे पिट्टी घालून समज रोस्ट करून ऑयल बरें सोडले नंतर मागीर मशरूम घालचे मशरूम मागीर सगळे तमासोल कवर करून जातरी ताका तितलें ड्राय तुगे पेपराक क्रश करून कसं हें करून वेजून ना टेस्ट ते चेट्टीनाड म्हणताना तमिळनाडू थोड्याची तिक्स आनी थोडे चड हे आनी थोडे तिक्स आनी थोड्याची ओण आसा मैं लाइक ट्राई केला ಸ್ವಲ್ಪ एक 5-10 मिनटां विशय सिच्चार మరి बादलार करपल्यार म्हणटा बट्टांनी भाजून जाता तुमी त्या मसालो कोरनू सिजयता पळय सिजयताना ಸ್ವಲ್ಪ चड सिजोवप अशें स्लो फ्लेमान दांकून दवरल्यार ताजेर कशें लायक ट्राय सो पळया कसो रिजल्ट कशें म्हणटा म्हणून आनी तुमी फिंगर तांचे क्विजीन तुमगेल्या चेडू पळय तुमी रंदप केलें ऑफकोर्स इश्ट आसता की म्हणून बट कसो बरें करून जाता आमगेल पुरो तुमचें हांव करता म्हळ्यार बाय आतां तुमी चेट्टीनाड क्विजीन तुमी कवर केला हेजीच विंगड एरियाचे तुमी येता तुमकां बाय पळया कशें म्हणून सांगून सांगपाचें थँक्यू आई लागता So my tasting session as your overall experience कशें जाल्ला नवें एक एग्जाम बसला म्हणून जालें आवडे जेवट घासयलो जाल्यार एकदम लाय जालें इटा म्हळ्यार जर्जसान केलो पुरो आमकां टिप्स आमकां सांगले ताजे भितर आमकां आनी मुखार करतना लागलें शिकूं मेळ्ळें हय आयडिया न्ही कळ्ळें बारीक खुशी जाली बहीण जाली की वत्ता ना वय पूण कितली म्हणून जाता ना वय जालें कसं तूं 90 वर्स मंत्र जाल्यार जेवची कसं काक बसता जाता वय बट ओवरऑल एक्सपिरियन्स लाय जालें कशें दिसता सिलेक्शन जातलें की पळो जर्जस हांवें डिपेंड जावन बाय जाल्यार नवे नमने ट्राय केलें मागीर तुवें म्हणून सांगलें ताणें म्हाका वायट म्हळ्यार म्हाका केलो जणांनी अशीच म्हण तुगेलें कॉमन रांदा येवप हाडलें हांवें ते आमी गेले नवे नमन्याचे ट्राय केले जाल्यार बारी पूश जाली म्हणून ताणें तेका सांगिल्लें तेका सॅटिस्फॅक्शन कसलें जेवो तूं केलें सॅटिस्फाय बाय ओके ऑल द बेस्ट माय थँक्यू सो मच थँक्यू सो नेक्स्ट आमगेलो सती आमगेल कंटेस्टंट नंबर 8 नमस्कार तुमगेलें नांव म्हजें नांव डॉक्टर पद्मलता डॉक्टर पद्मलता म्हणून ओके तुमी खंयचे गांवचे म्हळ्यार खंय मडिकेरी सर मडिकेरी मुलकेर तो तुमगेलें गांव मडिकेरी तशें तुमी मुलकेदो जाय
सो तुम्ही असं एक नमना कुकिंग कॉम्पिटिशना पार्ट घेऊ का म्हणून कसं उद्देश राहिलेत कसं मना येईल तुमका पार्टिसिपेट करू का रजिस्ट्रेशन फॉर्म पळयतना इंटरेस्टेड आयल्यात हा. तशें पार्टिसिपेट करया म्हणलें मागीर इतली मना म्हळ्यार कसं निमी तुमका पार्टिसिपेट करया म्हणून डिफरंट एक्सपिरियन्स नवे एक्सपिरियन्स पण तुम्ही घरान तू कोको कोर शिकी घरान तो पक्की करचे मागीर तुमगे अदर दॅन कुकिंग कसले प्रोफेशन काम करत असत काम करतेस मेडिकल ऑफिसर जावन नर्सिंग होमान काम करतेस ओके सो तेही कामार असत आणि तुमगेला कुकिंग इंटरेस्ट सो कशी फील जातस मागीर आमगे युथ ऑफ GSB त्यांनी फर्स्ट टाइम असं एक कुकिंग कॉम्पिटिशन केला आजी विषय कसा अभिप्राय तुमगेला मस्त खुशी झालाय फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स करतेसाठी हां त्याचेर सो नेक्स्ट आता तुमगे टर्न येतला वचून प्रिपेअर करका जजेसाला प्रेझेंट करका कशी फील जातस मागीर लायक फील जातस खुशी जातस जातस आणि एकदम भाई असं की बाई थोडेशे आसा सो कॉन्फिडंट इज इम्पॉर्टंट व्हेरी गुड सो पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टंट तुमगे बेस्ट दिवन येवच्या तेच बाकी कसं म्हणून मागीर पडेला येस सो ऑल द बेस्ट माय थँक्यू मागीर तुमगे नांव कसं ना म्हजें नांव डॉक्टर पद्मलता हांव मुलकेसून येयल्या तुम्ही आजी कसं करून आला आज कराते गशी करना करते कशी हय ओके नॉर्मली चेडू हांकां करते म्हळ्यार नजी आजी करते कशी कोणाला सगळं गॉड घालून करता ती आज गॉड घालली चेड कोड ना जाल तशें हांव करून हाडला ओके तुम्ही डॉक्टर म्हणला वय तशी योगा मागीर प्रकृती चिकित्सा वैद्यकीय विज्ञान केला आता अलोपती हॉस्पिटलान नर्सिंग होम काम करता ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ತಕ್ಕ ಬಂದ ಪ್ಲೇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ದಿ ಜಾವ ಕಾರತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ವಿಂಗ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕಾರ್ವಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಗತ್ತಿರ ಕೆಲಲ್ಲ ನಾವು ನಾನು ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ केलें ಬೆಪ್ಪು वय वय इंदोरू मागीर त्या बी इथे दवरला तशी शीच प्रेझेंटेशन आणलं प्रेझेंटेशन ಆಗತ್ತೆ ಅದು काय ना ಅಂತ आता बाई बेनिफिट्स कसं नाही की खाल्ला रे पीक हवेत की बेहतर तशी काय से करते कशी तू कसं घालला पण ससन पण चामसा लसूण पण घालत लसूण पण घालून करते कशी वय ओके हांव जर कडे आमी सासां पण घालून करचे सो लसूण घालचे पण घालच्याक कारण तुम्ही तशी करची की आजी जसे ट्राय केला टाईप करूया म्हणून फिंगर टाईप करूया म्हणून केला ओके टेस्ट पळोवया कशी आसा म्हणून खंयचे तेल घालांक थोडे तेल थोडे पोवन तो सांगा थोडे चड उडपाचो कोण हाडलं तुम्ही की अंगा कोणाला घरात हांवेंच केलं नाही उडपा तुला ना की मुलगीन तशें तुम्ही मुलकीन तस सगळ्यान कितले घंटा आयले तुम्ही हांव 9 9:30 भितर पावलेंच्या तर कितले घंटा उठून स्टार्ट केलेले 5 घंटे 5 घंटे तर हे एक जाल्ला मी चिंचा मेदी वय थोडी चड ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ चड जाला 4-5 दिवस दवरयात कसं नाही जा काय जायना कोडूना कोडूना. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳು चिकी चड तुम्ही ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ घालून ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತશે हां गॉड घालून बॅलन्स सकाळ पडका तुमगे स्पेशालिटी कसं ना नॉर्मली स्पेशालिटी पंचरांना परवा अशीच करता हांव सगळं स्पेशालिटी म्हणल्यार स्वीट्स चड करता कसं ना स्वीट्स स्वीट्स खंयची स्वीट हे मैसूर पाक चड करता मैसूर पाक ओके मैसूर पाक थोडे थोडे करच्या थोडे करकट म्हणतात थोडे कष्ट ओके टेस्ट
वाटना आज तुम्ही या डिश चूज करू कसं नाही कारणच की चढ जाऊन चढताच कोणी यूज करणार ते करत आहे रेअरली यूज करणार ते करेक्ट त्याच्यावर एक ट्राय करूया म्हण लायक ट्राय टेस्ट लायक अस चेड अँटीऑक्सिडंट्स असतात बस बट त्या खावच्याक दवरतना ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಜುಗರ असते ಜನ खाऊक का म्हणून सांग कारत ना सांग जाल्यार तांकां एक्सप्लेन केल्यार जाता बाय त्याचे टेस्टात लायक असं येदे तान तू हिंग आनी आसकी हिंग ಜೀರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಡ್ आणि ना कोड सांगितलं बरे चांगलं. पडसाण त्याने उणी जेवण परे वाडना लायक ट्राय केला आणि विंगड खंयच्याय तुमकां सिलेक्ट केला रे कशी तुमी प्रोफेशनल लाईफ आणि या कॉम्पिटिशन बॅलन्स करून जातल की जाता आणि विंगड कसं पळय रांदप येता तुमकां 20 ताळासून येता आमचे गेल सोडून विंगड कसं नाही शिकले की शिकाने शिकतेस शिकता तो आमचे गेल रांदप तुमकां साधारण येता हां सदारण म्हणता इन केस एक चण्यांग शिकर का जरा आळवण कसं असतात का कसं चण्यांग शीक हां तरच चला रे आळवण म्हणून अनेक यूज करताच हो आळवण कसं घालेत कसं पुरा घालेत चण्याक वय चण्या गशीक कशी चण्या कशी चण्यानं फ्राय कर ना करनी नवा जस्ट रिसेंटली कुकिंग स्टार्ट केला असे दिसतं आता मी कुकरची राऊंड आणतो पुराय विंगड रीती टेस्ट करताच तुमका एक विनर घोषित करता जाल्यार विंगड रीती टेस्ट करताच त्या टेस्ट करता जाल्यार आमी एक पळोवता तुमकां तितली बरें येता की ना की म्हूण सांगून नेक्स्ट राउंडा वचच्यात सो सांगताचे रिजल्ट ह्या लायक जाला तशीच कंटिन्यू करेन रांदप करता राबेंची आणि पॅशन एक असो रांदपाचें थँक्यू थँक्यू टेस्टिंग आणि तो नाही नेती कशी झालं तुम्ही एक्सपिरियन्स कशी फील झाला मस्त खुशी जाला खुशी डिफरंट एक्सपिरियन्स जाला वय बागी जेवच्याक अवकाश मेळ्ळे मस्त धन्यवाद GSB Youth of GSB कशी दिसतं माहिती तुमच्या सिलेक्शन तशी काय एक्सपेक्टेशन ना बट वी आर पार्टिसिपेटिंग जस्ट पार्टिसिपेशन कर का एक्सपिरियन्स मिळेल का वय बाकी पुरं जजेसचा वेळ वय ओके ऑल द बेस्ट थँक्यू